केसची FIR रजिस्टर्ड केल्या पयलीं म्हाज्या ऑफिसांतल्यान DYSP तुषार पर्सनली मॉनिटर करता. तुम्ही सांगलेलो तो वाळपयच्या भुरग्याक नेक्स्ट म्हणजे तुमकां हांवें सांगलां आनी ताका विदीन 3 वरां भितर ताका हाडून तेजेर केस फायल करून एनी हांव तो बेल म्हणजे तेजेर ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड जाली. दुसरी FIR आमी रजिस्टर्ड केला. तो इट दोनूय फेक आयडीचे. ओके, आता फेक आयडी म्हटल्या उपरांत इंस्टाग्राम आमची 8 जणांची टीम डेप्यूट केला. दे आर वर्किंग. पण इंस्टाग्राम अकाउंट असल्या कारणान तुजो ओरिजिनल नंबर मेळपाक टायम वता. इंस्टाग्रामा कडेन डायरेक्टली उलोवप सुरू आहा. तांच्या म्हणण्यार इट वील टेक मिनिमम टू मिनिमम 4 days. पण एक सांगता हांव, आमकां निश्चित खात्री आहा की कोणी पळय न्ही म्हणजे खंयच्या नंबरा वयल्यान क्रिएट जाला आनी त्या मनशाचें नांव कितें हें आमकां 100% कळटलें. जर तो इंडियन खंयसरूय आसत, इंडियन परत सांगता जाल्यार थंयच्यान ताका उखलून गोंयांत हाडपाची जबाबदारी आमची आनी तेजेर सगळ्यो केसीस रजिस्टर्ड जातल्यो. फक्त तो जर फॉरेन कंट्रीन आसत जाल्यारूच तो सुटचो ना. पण केस रजिस्टर जातली. जेन्ना केन्ना तो इंडियन येता तेन्ना तो अरेस्ट जातलो. केन्ना केन्ना हे अशा पद्दतीचे फेक अकाउंट लोक फॉरेन कंट्रीन रावता आनी ते रजिस्टर्ड करतात आनी क्रिएट करतात. पण तेजेर केस रजिस्टर्ड जातली. बट इंडियन खंयसरूय जरी आसत न्ही रे 100% म्हणजे ताका जी सेक्शन लागता तितकी सेक्शन लायतल्यान ताका अरेस्ट करतले. त्या बद्दल निश्चित रावा. आयच्या म्हाज्या स्पिचीत सुद्दां हांवें सेम थिंग सांगलां. म्हणजे कोणीच चुकोन सुद्दां हिंदू मुस्लीम कॅथलीक खंयच्याच धर्माचेर कोणीच टिका करूंक जायना. कोणूच सुटचो ना. म्हणजे मुस्लिमांनी हिंदूंचेर करूंक जायना, कॅथलिकांनी मुस्लिमाचेर करूंक जायना किंवा आनी कोणी हिंदूचेर करूंक जायना. आमी ऑलरेडी शिवाजीचो पुत्र म्हणलो ताजेरूय केस रजिस्टर्ड केली, फादराचेरूय केस रजिस्टर्ड जाली, आतां जाल्यार तेजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली. अननेसेसरी लोक हे म्हणजे मुद्दामून म्हणजे दोन्ही धर्मांच्या मदीं झगडी जावपा जाय म्हणून हे क्रिएट करतात. त्या खातीर आयक त्या खातीर तुमी मरे पॅनीक जावन म्हणजे जर मोर्चा व्हेले पुलीस कित्याक जावचें पडलां. पॅनीक जावन खंयसरूच मोठ्या प्रमाणात मोर्चा व्हेले ते हे काडले हे करूं नाकात. म्हाजेर विश्वास दवरा. सगळ्यांचेर केसीस रजिस्टर्ड जातल्यो. आमी जर पॅनीक जावन केले आज कोणी तरी एकट्या मुस्लिमाचें नांव घातलां आसलें म्हणून आनी तेणी हेजेर रामाचेर टिका केल्या हे मुद्दामून करता लोक. त्या खातीर जर सगळ्याच मोर्चा काडूंक लागले जाल्यार अननेसेसरी क्लॅशीस जातले. त्या खातीर ते करपाचें ना आमकां गोंयांत. ओके, वी वॉन्ट टू मेंटेन. ओके, आमकां धार्मीक सलोखो मेंटेन करपाक जाय.